म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जुजे आमी जाणो धर्मोंत मनीस आसलो. म्हणजे कितें, तो देवाक आजीर जावन आपलें जिवीत सादतालो. देवाचो संबंद लागशिल्लो ताचे सोबे आसलोलो आनी देव ताचे कडेन उलयतालो. ताचे कडेन देव कसो उलयलो तें तुमी आयकलां. सपनांत न्ही, वय सपनांत ताका सगळें सांगतालो आनी तो त्या प्रमाणे पाळटालो. आमी देवा सोबें आमचो संबंद दवरलेलो आसा न्हय, तर आमी कशे भशेन ताचें उतर आयकता काय, वो आमचेच कितें आयकता जायत. हाका लागून आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय, ताका आजीर जावन वाचूंक जाय. नाजाल्यार आमी एक कितें वाचता पूण आमचें मन आनीक हिंचोर आसता. तशें न्हय, ताका आजीर जावन. सांतिनास कितें म्हणटा जाणाय, मागण्यांचे सुरवातेक आमी देव आमकां पळयता म्हूण हे वतीन आमचें मागणें स्टार्ट करूंक जाय. आतां आमकां कोण पळयत तर आमी पळयात आमचो स्वभाव मातसो वेगळोच जाता. कित्याक म्हाका कोण तरी पळयता म्हणून हांव मागीर माणसुगेन म्हजी पावलां, उतरां, चाल हे भाशेन मांडटा. आनी देव तर म्हाका पळयता जाल्यार कितलें म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे जावंक जाय. खरीच तर आमी देवाक आजीर आसा जाल्यार आमचें जिवीत सगळेंच देवाक मानता तसलें जावंकूच जाय. हें जायना कित्याक लागून आमी आपलेपणान जियेता म्हणून. पूण जुजे, मारिया ती सदांच देवाचें उतर पाळटाली, आयकताली आनी ताका आजीर जावन ती आपलें जिवीत जियेताली. तर वो तांचो नमुनो आमी पत्करया. दुसरें म्हणजे आमकां सांगलां आमी कितें कोत्ता तितलें जेजूच्या नांवान करूंक जाय म्हणून. हांगसर आमकां सांगलां दुसऱ्या वाचपान, जेजूच्या नांवान करूंक जाय म्हणजे कितें. जेजू तर आमचे भितरूच जियेता न्हय, म्हणून ताका तर आमी आजीर जायत जाल्यार सगळें आमी ताचें सोबें कोत्तेलें. आमचें उलोवप, आमच्यो करण्यो, आमचें चिंतप सगळें. आनी हातून मागीर कितें मेळटा आमकां, शांती मेळटली. पयले सुवातेर आमी उत्सांबळ जावचें ना, पूण उत्सांबळाय दुसऱ्या सोबें आसा ती आमी ताचे सोबें धरून आमकां शांती मेळटली. कित्याक तांची उतरां करण्यो आमकांय उत्सांबळ कोत्तात. आनी आमी जाणो हें देवासून येना, हें देंवचार आसून येता. तर तें आमी जेजू सोबें दवरलें म्हणून आमकां ताच्या नांवान शांती मेळटली. आनी हे भाशेन तर आमी जियेत जाल्यार आनीक तितूर कितें सांगलां जाणाय, आमी सोंसणीकायची मनशां जातलीं म्हणून. सोंसणीकायची कशीं जातलीं आमी. पयले सुवातेर आमी तो देवाक आजीर आसत जाल्यार आमी आमकां आजीर जातले. आमची उतरां करण्यो कितें चलतात तें आमचे मदें तेंय आमकां कळटलें आनी आमी बरे भशेन माणसुगेन सगळें कोत्तेलें. तर आमी हे भशेन जियेता जाल्यार दुसऱ्यांक ती हिंचोर आहा तें आमकां कळटलें. ही कित्याक रागान उलयतात, ही कित्याक भिरांतीन जियेतात, ही कित्याक कितलीं तळमळीन आसात, ही कित्याक डिप्रेशनान गेल्लीं आसा. तांकां आमी आजीर जातले. आनी आजीर जाता तेन्ना तांकां आमी जेजूच्या नांवान दोत्तेले. हे भाशेन आमकां ताणें कळीत केलां. कित्याक आमच्यान ताका सुटका दिवंक जायना ना म्हणून आमच्या उतरांनी कोन्यांनी ह्यो चालींतल्यान, पूण ताच्यान दिवंक जाता. तो आमचो देव जिविताचो धनी. ताका तर आमी हें सगळें हाडीत आनी तांकां तर आमी हे भाशेन जेजू सोबें धरीत जाल्यार तांकांय हें बरेंपण फावो जातलें आनी आमी ताका समजून घेतलें. समजून घेतलें की ना मागीर आमच्यान ताका पत्करूंक जाता, तांचे बरोबर आमच्यान रावंक जाता. नाजाल्यार आमी ताका नाकारता. आनी हे भाशेन रावतना एके वतीन आमचो खुरीस तांकां आमचे सोबें धरून जेजू बरोबर तें सगळें भेटून दुसऱ्यांच्यान तांच्या साल्वासा पासत आमच्यान जिवंक जाता. हे भाशेन आमकां आयच्या वाचपान
थोडें तरी कळयल्लें आसा, पूण खूब शिकपाचें आसा. पळयात, जेन्ना जुजे दुताचें आयकता तो तेच रातीक भायर सरता. तुमी जाणा कितलें कठीण तें. त्या काळार तरी कितली भिरांत आसलेली. हिंचर वता तो इज्रायलाक सावन इजिप्ताक कितली लांब वाट, आनी एकलोच त्या गाडवाक घेवन आवयक आनी बाळकाक. इतली थोडाय आसता. आतां ह्या दिसांनी मातशी थोडाय आहा आमकां हांगसर, आमकां सोंसूंक जायना. पूण देवाचेर पात येवन हें सगळें कोत्ता म्हणून देवाचें दूत तांकां इजिप्तान व्हरता. थंयसर तो कोणाकूच वळखना. स्थलांतर म्हणटा न्ही, मायग्रंट्स, ते आयले म्हणटत आमी कितें करता, तांकां नाकारता. हे भायले म्हणटा आमी, तांकां कितें म्हणूंक ना जायत, तांकां कशे भाशेन नाकारलीं जायत. पूण देव तांचे बरोबर आसलो म्हणून देव सगळें तांचें थाऱ्यार हाडटलो. हाडलेलें आसा. आनी तो भुरगो वाडल्या उपरांत पोत्तून देवदूत येवन सांगता, चल आतां पोत्तून वच. पोत्तून तो प्रवास करूंक जाय. कितली लांब वाट, कितले दीस अरण्यांत, थंयसर उदक ना, कांय ना, देवाचेर पात येवन. आनी हे भाशेन तो आयल्या उपरांत आकेला आतां ताच्या पांयच्या जाग्यार आसा. तोय एकदम वायट मनीस आसलेलो, वायट राजा आसलेलो, ताका घोडेक पोत्तून मारूंक सोदतलो. हाका लागून दिवताचें आयकून तो मागीर नाजरेत गांवांत गेलो. आनी नाजरेतकार ताका म्हणटली म्हणून प्रवाद्यांनी आदींच सांगलेलें. म्हणटत पळयात, देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडटा. आमी देवाचेर पात येवन रावंक जाय. आमचें जिवीत कशें घडटा तेच भाशेन जितली आमी देवाचेर पात येवन रावता तितली तो आमचे पासत सगळें घडोवन हाडटा. सगळें ताणें थारायलेलें आसा, ताका आमी फकत सहकार करुया. जशे भाशेन जुजेन मारयेन ताका सहकार केलो, तेच भाशेन आमी करुया. ही कृपा आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करुया. पयले सुवातेर ताचो पवित्र आत्मो आमचे सवे प्रत्येक सुस्कारांत आसा. न्हयच जेजू, पूण जेजू बरोबर पवित्र आत्मो आसा आनी बाप आसा. त्रित्वी आमचे सगळें प्रत्येक सुस्कारांत आसा. म्हणटत आमी केन्नाच भियोंक फावना. जितली आमी तांकां हाजीर जाता तितलो देव आमचें जिवीत माणसुगेन बरेपणांत आनी जें आमकां फावो पळय तें तो आमकां दीत आसता. वदृश आमचेर कोसळटले पूण आमी केन्नाच भियोंक फावना. कित्याक जशे भाशेन दर्याची ल्हारां आसतात आनी पेद्रू त्या ल्हारांचेर चलोंक लागता, पूण ताचे दोळे तो ल्हारांचेर आसत, त्या ल्हारांनी तो बुडटा. पूण ताचे दोळे तो जेजूचेर आसत, त्या ल्हाऱ्या वयर तो चलोंक लागता. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजू तूं उदीक आनी उदीक घडोवन हाड. तुजें सगळें आमचें जिवीत कुटुंबीक उदीक आनी उदीक मांडून हाडूंक तूं आमकां सगळ्या जाणांक तुजे कृपेन भर.